दीस आयतार, मार्चाची 15 तारीख 2024. प्राचीत काळाचो 4थो आयतार. पयलें वाचप. सामुएल प्रवाद्याच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 16, वोळ 1b, वोळ 6-7 आनी वोळ 10-13a पर्यंत. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, तुज्या शिंगान तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेथलेहेमाच्या जेस्से सशीन धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुतां मदलो विंचला. ते थंय पावतस ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावा विणे सर्वेस्पराचो अभिशिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर पळयता काळीज. अशें जेस्सेन आपल्या 7 पुतांक सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान जेस्सेक म्हळें, हांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेस्सेक विचारलें, तुजे सक्कड पूत इतलेच? जेस्सेन जाप दिली, सट्टा परस ल्हान एकलो आसा, पूण तो बोकड्यांक चरयता. सामुएलान जेस्सेक म्हळें, ताका आपोवन धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचे ना. जेस्सेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिशेक कर, असो तो. सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावां मदलो माखलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सोबें रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 23, 1-3a, 3b-4, 5 आनी 6. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सोबें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात, ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. गड्ड जेवण म्हज्या दुस्मनां हुजेर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हज्या माथेन तूं मागताय. म्हजें कोप भरून मोमतता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सोबें आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. दुसरें वाचप. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 5, वोळ 8-14 पर्यंत. भावा भयणींनो, एक काळार तुमी अंधकार जावन आसल्यात. आतां सोम्याती तुमी उसवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला, कित्याक सर्व बरेंपण, पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजता उसवाडांतावन. सोम्याक कितें मन वता तें सोदून काडूंक शिका. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्ही, तसल्या कामांचेर तुमी निशेध उसारा. तीं गुटान करतात ते विशीं उलोवंक पर्यंत लज दिसता. पूण सगल्यो वस्तू उजवाडाक हाडटस
तांचे नीज स्वरूप आमकां कळटा, कित्याक कसली वस्तू उजवाड हाडटस ती उजवळटा. देखून आमी अशें गायन करता, न्हिदोन पडलेल्या जागोजा, मेल्ल्यांतलो ऊठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. देवाचें उतार हें, देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणटा आसुमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सांजू हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 9, वळ 1 तावन 41 पर्यंत. जेजू आपली वाट धरून वता आसतना जल्मतावन कुडो जावन आसलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. ताच्या शिसांनी ताच्या लागीं विचारलें, मेस्त्री, हो कुरडो जावन जल्मोंक कोणाचें पातक कारण? ताचें की ताच्या आवय बापायचें? जेजून तांकां जाप दिली, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पातक केलें म्हणून न्ही, पूण देवाची पदवी ताचे तें कार्यान दिसून येवचें पासत तो असो जल्मलो. दीस बुडासर म्हाका धाडलेल्याचीं कामां आमी करूंक जाय. रात येवची जाली, तवळ कोणायच्यांनी काम करूंक जायना. हांव संवसारांत आससर हांव संवसाराचो उजवाड. इतलें म्हणून ताणें धरणीक थिंपी उडयली. थिंपयेन माती कालयली आनी कालयल्ली माती कुडाच्या दोळ्यांक सारोन वोस आनी सिलोआम तळ्यान धुवन काड म्हणून सांगलें. सिलोआम म्हळ्यार धाडलेलो म्हणून अर्थ. कुरडो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोवन तो फाटीं परतलो. तवळ ताची शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली, भीक मागूंक बसून आसतलो हस्सू न्ही? थोडी म्हणाली, हस्सू तो. हेर थोडी म्हणाली, न्ही, हो न्ही, हो ताचे बरें दिसता मात्र. तवळ त्या मनशान समळें, हांवच तो. ताणें ताका विचारलें, तर तुजे दोळे कशे उक्ते जाले? ताणें जाप दिली, जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. उपरांत सिलोआम तळ्याक वच आनी धू म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. हांवें वचून धुतस्स म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. ताणें विचारलें, तो खंय आसा? ताणें म्हळें, हांव नेणा. तवळ तांणी आदीं कुरडो आसलेल्याक फारीजेवा हुजीर व्हेलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेले तो दीस शेनवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारीजेवांनी ताचे लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हळें, ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तवळ फारीजेवा मदले थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्ही, कित्याक तो सपत पाळिना. पूण हेर म्हणाले, एक पातकी मनशान असलीं आसऱ्यां करची जाल्यार कशें? अशें तांचे मदें विवाद उपजलो. देखून फारीजेव परत्यान ताचे लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय? ताणें म्हळें, तो एक प्रवादी. तो मनीस जाय की आदीं कुरडो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हणून पातयेवंक जुदेव कबूल जाले नात. देखून ताच्या आवय बापायक आपूण धाडना, हो तुमचो पूत मू, जल्मतावन कुडो म्हूण तुमी म्हणटात हस्सुवे, तर आतां ताका दोळे दिसतात कशें? म्हणून ताणीं सवालां केलीं. ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो जल्मतावन कुरडो हें आमी जाणा. पूण ताका हातान दिसता कशें आनी कोणें ताचे दोळे उक्ते केले हें आमी नेणा. ताचे लागींच विचारा, तो प्रायेचो आपणा विशयान तसो सांगतलो.
सुदैवाच्या भिव्यान ताचे आवय बापायन अशें म्हळें, कित्याक कोणी जेजूक क्रिस्त म्हणून पसारीत जाल्यार ताका सिनगोगा भायर घालीचे म्हणून सुदैवानी हाच्या आदीं थारायिल्लें. देखूनच ताच्या आवय बापायन तो प्राय असो ताच्या लगीनच विचारा म्हण म्हणलें. अशें आदीं कुर्डो आसलेल्या त्या मनशाक सुदैवानी दुसऱ्या फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाचे नामी सपूत घाल, सत सांग, तो मनीस पातकी म्हणून आमी जाणा. ताणें जाप दिली, तो पातकी वा न्ही तें हांव नेणा. इतलें मात्र हांव जाणा, हांव आदीं कुर्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिसता. ताणें ताका विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उक्ते केले? ताणें जाप दिली, एक फावटी तुमकां हांवें सांगून जालें, पूण तुमी ताका कान दिले नात. परत्यान तुमकां कित्याक तें आयकचें जालां? तुमी ताचे शीस हांव कशी व्हरतात कितें? तितल्यार ते ताका खेंडून म्हणाले, म्हजे लागीं देव उलयलो म्हणून आमी जाणाव, पूण हो मनीस खंयतून आयला तें आमी नेणाव. त्या मनशान जाप दिली, विचित्र संगत ही, म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो, तरी तो खंयचो हो म्हणून तुमी नेणात. देव पातक्यांक आयकना म्हूण तुमी जाणात, पूण आपणाची भक्त आदान आपणाची खुशी करतल्यांक तो खंडीत आयकता. कुर्डो जावन जल्मल्ल्याचे दोळे कोणीय उक्ते केले म्हणून आमी हे दोळपर्यंत आयकल्ले ना. हो देवाचो मनीस न्ही जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक शकतो ना. ताणें ताका म्हळें, पातकां तसो जल्मून ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकूंक भायर सरलाय कितें? आनी तांणी ताका भायर घालो. ताका भायर गेल्ली खबर जेजूच्या कानाक पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तो सत म्हणटाय? ताणें जाप दिली, सायबा, तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत म्हणटा. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तस्सो तो. ताणें म्हळें, हांव सत म्हणटा सोम्या, आनी सर पडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो. तितल्यार जेजून म्हळें, नितीचें फैसल दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसारांत आयलां. कुड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आशिल्ल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयलां. तांचे सांगाता आसलेल्या थोड्या फारिजेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कुर्डे काय? जेजू तांकां म्हणालो, तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात, पूण आमकां सारकें दिसता म्हणून तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पवित्र ग्रंथांत देवान उसारिल्लें प्रथम उतर उजवाड जावं. अशें पृथ्वेर उजवाड आसा जालो. देवाची प्रथम रचन उजवाड. मनशाक देवान रचतना दिश्ट फावो गेली. भौतीक परिसर पळोवंक भौतीक नदर, अंतरीक परिसर पळोवंक मानसीक नदर, आत्मीक संगती देखूंक आत्मीक नदर. त्या देवान सोम्याच्या मिसावांत एफाता वा उक्तें जा म्हणून कुड्यांची दिश्ट तांकां पाटी दिली. पवित्र स्नान स्विकार करच्या संद्यांक याजक ताचे वोंट आनी कानाचेर कुर्सोसो गुर्त काडून सांगता, एफाता. भावाट तसो प्रकाश देखूंक आनी देवाचें उतर आयकूंक भागीदार जा. जेजू संवसाराचो उजवाड. पवित्र सभेचो म्हणयारी ओरिजीन अशें म्हणटा, सर्वेस्पर सोम्या जेजू आमचे दोळे आपड कुड्यांची दिश्ट पाटी दितना आपडलेल्या बरी. त्यावेळी दिसत्यो संगती देखतना ना दिसत्यो संगती आमकां जळकोन दी. आमचे दोळे उक्ते कर. आमकां आजकालचे विशय मात न्ही, मुखार घडचे विशयी समजून दीत. आमच्या काळजाचे दोळे उक्ते कर.
देवाची महिमा नियाळ करूंक आमकां फावो कर. हे भाग सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मजतेन आमकां तो फावो कर. ताकाच फावो सर महिमा सकत वैभव ससनाच्या ससनाक. आमेन. गरज काळार देवाचें उतर आयकतना आमी भावार्थाचे नदरेन देवाचें उतर नियाळूंक शिकचे. भावार्थाचो प्रकाश आमकां सर्वांक पवित्र स्नान स्विकार करतना फावो जाला. तो भावार्थाचो प्रकाश पालवूंक आमी सोडूंक नजो. समर्थेची सतां हर एक दिसा मोतीक हाडून काळजांत आटोवन सडीत जाणवाय जोडून प्रकाश सर्वांक वांटीचे. उपनिषद ग्रंथांत एक मागणें असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया. असतातावन सताचे वाटेन, काळोखातावन उजवाडा कुशीन, मरणातावन ससनीक जिविताच्या कुशीन तूं म्हाका चलोवन व्हर. सांजुवां प्रमाणें संवसार काळोखांत आसा, पूण ह्या संवसारांत देवाचें उतर काळके संवसारांत नीज उजवाड. सोम्यान सांगलां, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. आमी देवाच्या उजवाडाचीं भुरगीं जावन जियेवया.